आयतारा हळदोणच्या सेंट थॉमस इंगोजेचे फेस्त भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयले। भाविकांनी बोव जेजूचे बेसांव घेवपाक गर्दी केल्ली, तशेंच ह्या वेळार पुरसांव काडले। ह्या वेळार जेजूची सासाय आनी जिणेंत तांचे महत्व कितले आसा हाचेर मार्गदर्शन इंगर्जेच्या पाद्रीन केले। आरडीएक्स खातीर हळदोणच्यान जोसेफ फर्नांडीस। Today, I'm happy to join the parishioners of Aldona Parish to celebrate the feast of Bore Jezu Porok, Born Jesus. And आयचो विशय Bore Jezu भाशेन देवाचे काकुतीचे साक्षीदार जावया. This is a apt theme, which is also the theme of the pastoral year in Goa. गोंयची pastoral theme जावन आसा मानवत आग्रला पोरी देवाचे काकुतीचे साक्षीदार जावया. आनी आमच्या गोंवळ्यान बिस्म साहेबान आख्खे गोंयचे पविसभेक उलो मारला देवाची काकलूत अणभवंक, देवाचे काकुतीचे गोवाय जावंक आनी वेतातूय देवाची काकलूत शिपडावंक. आज ह्या परबे सोमयार अदीक करून बऱ्या जेजूच्या परबे सोमयार हांव दर एक आमच्या आल्दोनच्या फिरगोसकारांक शाबासकी दिता, फेस्ताची परबे दिता आनी दर एक फिरगोसकाराची जिवीत बरे जेजू भाशेन देवाचे काकुतीन भरलेले जावंक. जसो बरो जेजू सगळ्या सगळे काकुसा जालो, उदार जालो, कुड्ड्यांक दोळे दिले, बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली, मेल्ल्यांक जीब दिली, देवाची काकुतीचो घसघशांनी कुरपेचो सागोर जालो. आज म्हजे हेच आवडे जशें आमी बरे जेजूची परब समरमता मानवत पादांगला पासून मागूक मानवत पादांगलेलो दुसरो पूत आमचे गोंयचे दोतोरेचो बागेतपणाचे वाटेर आसा. भावार्थ्याच्या काळजाच्या आल्तारांत तो आसा, पूण सगळ्यांनी मान दिवंक आनी वेनरेट करूंक पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण परगोटूंक आमचे आवडे. हो दीस बेगीनूच येतलो. हो म्हजोय आवडो पिला संस्थेचो वांगडी कसो जे संस्थेचो पादांगलेलो वांगडी. आनी जर आमी सगळ्यांनी पादांगला पासून मागले उंचल्या दर्जाची मिलाग्र जी आमी शेतां पवित्र सभा रावता ही बेगीनच मेळटली आनी पादांगलेल सांत म्हूण पवित्र सभा परगोडटली. हे आमच्या आवडे काळजान बाळगून आनीक एक पावट पिला संस्थेच्या नांवान, वडिलाच्या नांवान, फादर हिलेरी वायस पॉस्टोलेट ताच्या नांवान सगळ्यांक शाबासकी दितना आनी परबीं दितना हॅपी फेस्ट म्हणटाना पादांगलाक बेगीनूच हो आल्ताराचो मान फाव जावंक मागात म्हूण तुमच्या लागीं मागता. देव बरें करूं. थँक्यू.